चावडी काणकोण हांगासर आशिल्ले एका उडपी हॉटेलाचे घाणयारे उदक थळाव्या लोकांच्या दारांनी पावला। हॉटेलाच्या भायल्या वटेनच बरीच घाण जाल्या। किचना भायर उदकाची बॅरलां भरून दवरल्या, तातूंत जळारां जावपाची शक्यताय आसा। या संदर्भात थळाव्या लोकांनी जिल्लोधिकारी, भलायकी खाते आनी हेर खात्याक कारवाय करची म्हूण पत्रां बरयल्यात। मात कोणेच अजून हाचेर दखल घेतिल्ली ना अशी कागाळ थळाव्या लोकांनी केल्या। RDS गोवा खातीर काणकोणच्यान मबीश बोरकार। कृष्णा उडपी हॉटेल आसा ते पयलीं कोण चलयताले, दुसऱ्यान घेयला आनी तेमगे सोपिटा उदक आसता जवळ जवळ 2.5-3 म्हयने जाले। हे पळय आमगे हेंच्यान घरा वचता वाटेचेर वता आनी खंयचे डिपार्टमेंट आतां हेल्थाक गेले 2 खेप हेल्थ ऑफिसर आनी सेंट्रल इन्स्पेक्टरान पळोवन गेलो, ते फक्त दीस दितात, 8 दीस 4 दीस म्हणून। आनी आज सकाळी कंप्लेन खंयच्या डिपार्टमेंटाक केल्लो आसा? कंप्लेन म्हणटा डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, इलेक्ट्रिसिटी आनी हेल्थ। रिप्लाय कांयच दिना ते। आनी आतां सकाळी फोनाचेर कॉन्टेक्ट केले सेंट्रल इन्स्पेक्टर, तो म्हणटा ताका टायम दिलो म्हणून। टायम दिवन आमगे ल्हान ल्हान भुरगीं आहा, आमगे घरा वचपाट घरा भितर उदक भरलें आहा आनी सेंट्रल इन्स्पेक्टर आनी हेल्थ ऑफिसर कांयच एक्शन घेयना हेजेर। आनी त्या ओनर सांगता तसो हॉटेला ओनर, पावस पडो दी, 6 म्हयने जावं दी, ऑगस्टा म्हयने वदी अशें म्हणून ते दीस चुकयता आहा। आनी तो एक सांगले 4 सांगता आनी ह्या हॉटेला बेगीन मागीर तेंनी रिपेर करचें नाल्यार हॉटेल बंद करचें। सगळी घाण हांगा येवपाक लागला आनी भुरग्यांक येवंक वचोंक मेळना। सामके त्रास जाता। बॉलान खेळपाक गेल्यार सगळे बॉलाक सगळी घाण लागता। भुरगीं बरी ना, वास सामके सांजची खेळोंक मेळना तेंकां, कांय ना आनी हांगासल्यान वचपाक येवपाक सुद्दां मेळना। आनी कितें आतां मलेरिया जाता न्ही, तशें म्हणून गटारे भरलेले आसा। ह्या वासान भुरगीं बरी ना आतां आमची। आनी रातभर न्हिदना, जळारी खान मम्मा जेम पडना, सकाळ फुडें इस्कॉलाक तेंकां वचपाक जाय आतां। आनी सगळे घाणी हे वास घेवन रातभर आमकां जेम पडना। आनी सगळे कितके खेपी सांगले, एक्शनूय घेयना ते। आनी कितें म्हणटा 2 म्हयने जावं दी, 6 म्हयने जावं दी अशें म्हणत आसा। एक कितें काम जायना आनी एक्शन घेयना। आनी कोण येवन पळोवन वयता, म्हटल्यार कितें पळोवन वयता, 8 दिसाचे दिता तुमकां म्हणटा, हे मोहलत 8 दिसाची दिता। अशें करून 2 म्हयने जाले आमी हे त्रास घेता। ही वाट आमचे कपडे सुकत घातले आमकां परत धुवचे पडटा, घाणीन पडलेले परत घातले आमकां आनी स्किनीक कितें रोग जायत जाल्यार अशें करून आमचे सदां आमकां हांगासल्यान वचपाक वाट म्हटल्यार नाका घडून आमी येता। हे हॉटेलकार येता, पळयता वयता, आयज उदक भरून दवरता, फाल्यां भरून दवरता अशें म्हणटा आनी रातीन उडयता म्हणटा, खंय उडयता देवाक खबर। आनी ती सुद्दां आमकांच त्रास, उडयले सुद्दां जाल्यार तीच आमकां हे सगळी घाण आमकांच वास येता। हांगा सगळे घाण करून उडयला। पयलीं जे आसले पळय ते मातशे तरी बरे, मातशे निवळ करताले। हे कोणाक दिला, लमाणी काय कोण ते आयदनां ते भाजी काडटा थंय उडयता। आनी हे पळय ते एक बॅरलां भरून दवरला पळय, तितून सामके गटार अशे किडे पडला। आनी कितके सांगले तेंकां, आरे बाबा ते उदक तयार आहे, तितून डेंगू मलेरिया जावं शकता ह्या लोकांक सगळ्यांक हांगासर। आमकांच न्हू, पर्याय लोक बाबडे खावपाक ते खंयच्यान येता कोण जाणा। तेंकां कितें दिसता कितें बरें जेवण केलां आसतलें, ते तुमी पळया, येवन मातशें चॅक करा कशें पळय ते। आमी सांगून आमचो जीव सामको जाम जालो। आनी हांव सदांच तेंकां सांगता, आसूं कोणाच्या पोटार पांय दिवया नाका म्हटल्यार हे करता सोडूच जालें तेंचे। आयकपाक सुद्दां आमकां जायना, पळोवंक सुद्दां जायना। आनी म्हणटा फाल्यां करतले, आयज करतले, फाल्यां करतले अशें करत आसा। एक आमचें एक्शन घेयना। कसले कोणी येयले न्ही, तेंकां कितें दिता कोण म्हणून देवाक खबर। येता, पळयता वयता, करुया म्हणटा, इतकी घाण जाला अशेंच म्हणप आनी वचप। आनी कांयच एक कितें एक्शन घेवंक ना तेंच्यांनी आजून सुद्दां। 2 म्हयने जाले आमची भुरगीं खेळ्ळ्यार हांगा, घाणीन बॉल पडटा, कोण ये सुद्दां ना खेळपाक। मे म्हयन्यान इतके हांगा चकचकीत आसले, हे हॉटेल दिल्ल्याक आमकां खूबच त्रास जाला। आनी ते आतां अशें तुमी कितें तरी एक्शन घेया, नाल्यार आनी हांगा मलेरिया जावन लोक मरपाचो आसा।